दीप्तीज टेस्टी टेल्स या चॅनलाचेर तुमचे स्वागत असा। तर आज आम्ही करूया प्राउन्स फ्राइड राइस। हे आता हांवें गॅसार पॅन दवरून भितर 2 चमचे तेल घालून घेतलेले असा, 2 मोठे चमचे। आता तेल तापलेले असा, भितर ही सुंगटां घालून घेऊया। आणि ही सुंगटां तळसून घेऊया, फ्राय करून घेऊया। एक 4-5 मिनटां फ्राय केल्यार पुरो, कित्याक सुंगटां चड तळशिली ती मागीर ती रबरी जातात, ताका लागून एक 4-5 मिनटां फ्राय करून घेऊया। सुंगटां फ्राय जाता आता 4-5 मिनटां जाल्लेली आसा। ही आमी पाव किलो सुंगटां घेतलेली आनी ताका थोडे मीठ लावन घेतलेले पयलीं। हे तर जाल्लेली आसात, काढून घेऊया। आता ह्या तेलान ही हांवें 4 अंडी घेतलेली आसा फोडून, ती घालता। भितर थोडे मीठ घालता आणि हेची भुर्जी करून घेऊया। ही आता आमची भुर्जी करून जाल्लेली आसा। आता हांवें गॅसार आयदन दवरून भितर 4 चमचे तेल घालून घेतलेले आसा। तेल तापलेले आसा। आता भितर लसुणाची किसलेले लसूण घालया, आले घालया आणि दवरून घेऊया। हे आमचे लसणीन सोया सॉस पडलेला, ताका लागून हे काळे दिसता। आता भितर 2 मोठे कांदे चिरलेले, उबे चिरलेले घालया आणि धवळून घेऊया। आता भितर 2 ढब्बू मिरच्यो चिरलेल्यो घालया, 2 मोठे गाजर चिरलेले घालया बारीक आणि धवळून घेऊया। हे फ्राय करताना भाजयो गॅस फास्ट दवरपाक जाय। भाजयो फ्राय जाल्लेल्यो आसा। आता भितर थोडी कांद्याची पात घालता। आमी भुर्जी केल्ली अंड्याची ती घालता। फ्राय केल्ली सुंगटां घालता। अर्दो चमचो मिरी पूड घालता। 2 चमचे सोया सॉस घालता आणि 2 चमचे चिली सॉस घालता, ग्रीन चिली सॉस। आणि हे आता बरे ढवळून घेऊया। आता भितर राईस घालता। राईस आमी अर्दो किलो तांदळाचो राईस घेतलेलो आसा। राईस शिजताना हांवें चवी पुरते मीठ घालून घेतलेले आसा। ढवळून घेऊया। हो राईस बरो असो फ्राय जावपाक जाय 2 मिनटां, मागीर भितर सुंगटाची आणि भाजयांची टेस्ट उतरता। 2 मिनटां बरो ढवळून घेऊया। आता भितर कांद्याची पात घालता बारीक चिरलेली। आता आमचो फ्राइड राइस रेडी आसा, सर्व करूया। असो हो फ्राइड राइस खूब टेस्टी जाता
अशाच टेस्टी रेसिपी खातीर पळयत रावा दिप्तीज टेस्टी टेल्स। आणि म्हजी रेसिपी आवडली जाल्यार व्हिडिओक लायक शेअर आणि चॅनलाक सबस्क्राईब करून म्हाका सपोर्ट करपाक विसरू नका। अशीच परत मेळया एक नवीन रेसिपी घेवन, तो मेरेन देव बरें करूं।